प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पंचायत वेंचणुको घेवच्यो 6 म्हयन्या उपरांत चर्चीन घेतिल्ल्या खासा बसकेंत मागणी. प्रभागांची फेररचणूक, प्रभाग राखीव दवरपाचे नेम करून करची प्रक्रिया पुराय, नाजाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार. दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दवरून मोपा नौदळाकडे दिवचो, युवा काँग्रेसीची मागणी. प्रधानमंत्री बदलचो म्हणून गोंय काँग्रेसीच्या एका सचिवाची सोनिया गांधीक चीट. गोंय सरकाराच्या प्रोविधोरियाच्या वृद्धाश्रमांची परिस्थिती सापूच बाबत. जाणटे काडटात हाल, कर्मचारी पिट्टात, रांदपा जेवणाचे हाल. सिटीजन्स वेलफेअर ट्रस्टान सरकारी वृद्धाश्रमांची परिस्थिती हाडली उक्ताडार. IPS अधिकारी आणि आदले SPG मुखेली BV वांचू गोयचे नवे राज्यपाल. गोंय, राजस्थान, उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेशाच्या राज्यपालांच्या नेमणुकांचो दिल्ली सावन आदेश. मार्गारेट अल्वा राजस्थानाची राज्यपाल. आणि शिक्षणाचे माध्यम आणि अनुदानाचेर फेरविचार करपाच्या सरकाराच्या भूमिकेचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच, फोर्स आणि डायोसिसन सोसायटीची सावध भूमिका. मंच मेळटलो मुख्यमंत्र्याक. सरकार निमणे कितें थारायता ताचेर लक्ष. आता खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुको रद्द करून 6 म्हयन्या उपरांत घेवच्यो अशी मागणी शेनवारा पणजे जाल्ल्या एका खासा बसकेत चर्चीन केल्या. चर्चीच्या काउन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस ह्या संस्थेन ही बसका आपयली. प्रभागांची फेररचणूक आणि प्रभाग राखीव दवरपाचे नेम तयार करून त्या प्रमाण प्रक्रिया पुराय करची अशी सुचोवणी ह्या बसकेत केली. सरकारान 7 दिसां भितर वेंचणूक रद्द केली ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले. पहिले म्हणजे गव्हर्नमेंटान ताबडतोब आसा तो इलेक्शन प्रोसेस सस्पेंड करपाचो. कोणी कितले फॉर्म भरले आणि कितें ते गव्हर्नमेंटान कोर्टान कोणी गेला जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे कोट्यांनी रुपया दिवन लॉयर नेमिल्ले आसात ते पळोवन घेतले. आमकां ताजें कांय कळूंक ना. लोक मागतात गोंयचो एक मतान हो फार्स आतां थांबयात. पॉयंट नंबर 1, तुम्ही ऑर्डिनन्स काढात आणि 6 म्हयने इलेक्शन मुखार व्हरात. एक मल्टी स्टेक होल्डर कमिशन गव्हर्नमेंटान बसोवपाचें सगळ्यांच्या विचारान आणि तांकां सांगपाचें नंबर 1, डिलिमिटेशन आणि रिजर्वेशनाचे गायडलायन्स आणि क्रायटेरिया तयार करात 2 म्हयन्या भितर. ते ड्राफ्ट गायडलायन्स आणि क्रायटेरिया ताच्या आधाराचेर सगळ्यांक स्पेशल ग्रामसभा 15 ऑगस्टाक आपोवपाक लाया. 15 ऑगस्टाच्या ग्रामसभेत प्रत्येक ग्रामसभेत डिसिजन घेवपाचे आपापल्या विलेजीचे रिजर्वेशन कशें करपाचें आणि डिलिमिटेशन कशें करपाचें. सराव घेवपाचो आणि कमिशना कडेन धाडपाचो. कमिशनान ऑब्जेक्शन मागोवपाची आणि रिपोर्ट गव्हर्नमेंटा कडेन दिवपाचो. गव्हर्नमेंटान सांगपाचें वी आर एक्सेप्टिंग दिस रिपोर्ट विथ अमेंडमेंट्स आणि ताच्या उपरांत इलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू करपाचो. हे जे पब्लीक हांगा ह्या हियरिंगान जे पार्टिसिपेट जाले त्यांचं हे म्हणणें आसा की हे इलेक्शन स्टॉप करचें, ताबडतोब हे रुल्स फ्रेम करचे डिलिमिटेशनाचे आणि रिजर्वेशनाचे आणि त्या उपरांतूच इलेक्शन सारकें डेमोक्रेटिकली इलेक्शन कंडक्ट करपाचें. आतां ह्या हो रिपोर्ट आयचो तयार करून आमी सरकाराक दिता. त्या दिसा सावन 7 दीस सरकाराक दिवपाचें म्हणून सांगला लोकांनी. त्या उपरांत सरकार कानार घेयना जाल्यार अपील करतले की हे पंचायत इलेक्शन बॉयकॉट करा म्हणून लोकां कडेन. होच पर्याय लोकां कडेन आसा. आनी जे आमकां लोकांक कायद्या बाबतीन जे जे पावलां उखलूंक जाय ते त्या फुडले डिसिजन जातले. मोपा विमानतळ नौदळाक दिवन दाबोळी लोकां खातीर दवरचो अशी मागणी युथ काँग्रेसीन केल्या. माध्यम प्रस्नाचेर सरकारान नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जावचे पयलीं कितें तो निर्णय घेवचो अशी मागणी युथ काँग्रेसीन केल्या. दुसरे वटेन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव मिलन बर्मनान प्रधानमंत्री बदलपाची मागणी करपी चीट सोनिया गांधीक बरयल्या. 2014ची लोकसभा वेंचणूक जिखपाक जाय जाल्यार मनमोहन सिंगाक काडून दुसरो प्रधानमंत्री करचो अशें बर्मन म्हणटा. That government should prepare a feasibility report of having 2 airports in Goa, whether Daboli and Mopa can be sustained, because tourism देखून इफेक्ट जातले आमचे. जशें हांवें सांगलां
टुरिजम कशें इफेक्ट जातले म्हळ्यार हॉटेल्स आसा सावथान, शॅक्स आसा आमचे, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, आमची इकॉनॉमी म्हणजे टुरिजम वील बी अफेक्टेड. सो आय फील दॅट इट वील बी बेटर दॅट लँड वीच इज एक्वायर्ड बाय मोपा, इट वील बी वायझर टू शिफ्ट द नेव्ही बेस इन द मोपा, दॅट वी शूड हॅव अ इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. सो वाय नॉट कीप इट इन दाबोली, and we'll be making a representation to the civil aviation and aviation ministry and the defense ministry also. Regarding the MOI issue, I feel when the people have given mandate to the BJP government, they should really sit and resolve this issue, because the next academic year is starting in a month's time, because it's a very sensitive issue, and they should take care of the parents. पेरंट्सांक जे जाय पळय इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश, हे पेरंट्साक हॅपी करूंक भुरग्यांचें कितें बरें जाता तें चिंतून हांव मागता की बीजेपीन हें करपाक जाय म्हणून, बिकॉज आनी एक म्हयनो देखून उरुना नाल्यार परतून एकाडेमीक स्टार्ट जातलें एंड दीस इश्यू वील बी ड्रॅग्ड अपॉन. गोंयांत तशेंच हेर राज्यांनी हरिल्ल्यान काँग्रेस कार्यकर्ते बेजारल्यात. गोंयच्या प्रदेश काँग्रेस समितीचे सचिव मिलन बर्मनान तर सरळ सोनिया गांधीक चीट बरोवन प्रधानमंत्र्याकूच बदलपाची सुचोवणी केल्या. म्हारगाय सारकिल्ले प्रश्न सोडोवपाक प्रधानमंत्री अपेशी थारल्यात. पार्टी भितर मोठ्या प्रमाणार बदल घडोवपाची गरज आसा अशें बर्मनान चिटयेंत म्हणलां. नाजाल्यार 2014च्या लोकसभा वेंचणुकेंत जिखपाची शक्यता कमी आसा अशें बर्मन म्हणटा. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी रोहन डाकोस्टा. गोंय सरकाराचे प्रोविधोरिया चलयता त्या वृद्धाश्रमांची परिस्थिती सध्या सापूच बाबत जाल्या. थंयचे जाणटे सध्या हाल काडीत दीस काडटात. वृद्धाश्रमांतले कर्मचारी तांकां पिट्टात, न्हिदतात ते खाटींनी भिकूण जाल्यात. जेवण दितात ते मनशांनी जेवपाचें न्हय. थंयचे जाणटेले जाता नज करून एकामेकांचे खाड काडटात. हेर कामां करपाक येतात तेच कामगार रांदतात. सिटीजन्स वेलफेअर ट्रस्ट ह्या आप वावुरपी संस्थेन सरकाराच्या वृद्धाश्रमांची ही परिस्थिती उक्ताडार हाडल्या. पळयात हो रिपोर्ट. प्रोवोदोरिया ही सरकारी संस्था गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी वृद्धाश्रमां चलयतात. ह्या वृद्धाश्रमाची परिस्थिती कशी आसता ती पळयात. ह्या वृद्धाश्रमांत रावपी जाणट्यांक खातीर कसल्योच मुळाव्यो सुविधा ना. तांकां दिता तें जेवण मनशांनी जेवपा सारकें नासता. ह्या लोकांक घाणीन दीस काडचे पडटा. त्यांच्या खाटीर सगळ्याक भिकूण भरिल्ले आसा. वृद्धाश्रमांत काम करपी कामगारूच जेवण तयार करतात. वृद्धाश्रमांत म्हालो येना म्हणून थंय रावपी जाणटे एकामेकाची दाडी करतात. कामगार तांकां दिसभर सतयतात. ही आजी कितें सांगता तें आयकोया. मारलो तुका? एकदम मारलेलं मारले तुका? नायटी पासून पिल्लेली सगळी माझी. फाडले तुका तुजो नायटी? सायडीक सगळी पिल्लेली सगळी. हां कोण? ये आणि म्हणटा मार म्हणटा पळयता ना तू फोटींग मारना माय. तू फोटींग मारना. म्हाका फोटी मारून कितें गावतलें पळयता म्हणून. वृद्धाश्रमाची परिस्थिती सुदारपा खातीर सरकारान 8 दिसां भितर पावलां उखल्ली ना जाल्यार उपासाक बसपाची शिटकावणी सामाजीक वावुरप्यांनी दिल्या. If action is not taken by the government, we have given Shri Manohar Parrikar, our CM, not 1 week. He had asked us for 1 week. We have given him 4 weeks, and still nothing has happened. If we do not get action in 8 days' time, we are going to go to the street. We are going to go and collect in front of Provodoria in Panjim, and we are going to be going on a hunger strike. If our parents can be hungry, we can also be hungry. प्रुडंट मीडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारेस आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. IPS अधिकारी आणि SPGचे आदले मुखेली BV वांचू हांची गोंयचे नवे राज्यपाल म्हणून नेमणूक केल्या. शेनवारा गोंय, राजस्थान, उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेश या 4 राज्याच्या राज्यपालांच्या नेमणुकांचो आदेश दिल्लीसान आयलो. गोंयची आदली केंद्रीय काँग्रेस निरीक्षक मार्गारेट आल्वाक राजस्थानाची राज्यपाल केल्या. SS सिद्धूचो गोंयचे राज्यपाल म्हणून कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत फाटल्या ऑगस्टा सावन K शंकर नारायणन हांच्याकडे महाराष्ट्र आणि गोंयच्या राज्यपाल पदाचो अतिरिक्त ताबो आशिल्लो. SS सिद्धू हांचो गोंयचे राज्यपाल म्हूण कार्यकाळ फाटल्या ऑगस्टात सोंपिल्लो. त्या उपरांत गोंयच्या राज्यपाल पदाचो तात्पुरतो ताबो महाराष्ट्राचे राज्यपाल K शंकर नारायण हांचे कडेन आशिल्लो. आतां गोंयांक पुराय वेळ राज्यपाल मेळ्ळा. BV वांचू हांची गोंयचे राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्या. BV वांचू हे IPS आनी ज्येष्ठ सुरक्षा अधिकारी. फाटलीं 7 वर्सां खासा सुरक्षा पंगडाचे मुखेली म्हूण तांणी दिल्ली काम पळयलां. फाटल्या नोव्हेंबरांत ते स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपाचे मुखेली म्हूण सेवानिवृत्त जाले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.